आणि जो सेव मादई सेव गोवा जो फोरम काढला त्या माध्यमांतल्यान आम्ही आतापर्यंत आमचो स्टँड मादई बाबतींतलो आम्ही क्लियर केल्लो आसा. आमचे क्लियर मत आसा की डायव्हर्शन जावचें न्ही. जो नॅचरल कोर्स ऑफ वॉटर जे आसा मादईचे ते नॅचरली फ्लो जावचो, ताका खंयच आडखळ कोणेच हाडची न्ही ह्या मताचे आमी आसा आणि ते मत आमी परत परत मांडत आयिल्ले आसा. आमचे दुसऱ्याचे मत आशिल्ले की प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी जशी कर्नाटकान मादईक लागून झगडटा, मादईचें उदक डायवर्ट करचें आणि मलप्रभेक व्हरचें ह्या खातीर जी झगडी चालू आसा कर्नाटक आणि गोवा मदीं, तातूंत कर्नाटकाचे एव्हरी पॉलिटिकल पार्टी इज फायटिंग टुगेदर. तांचें एकूच मत आसा की उदक डायवर्ट करचें म्हणून. आणि आमचो असो प्रयत्न आशिल्लो की गोंयांत सुद्दां सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीज, सगळे NGO, सगळे लोक एकठांय येवन गोंयचें उदक वाटोवपाक लागून सगळ्यांनी आंदोलन करचे, प्रयत्न करचे आणि एकठांय येवचे. थोडे आमदार असे आशिल्ले की तेंच्यांनी सांगले की आपल्याक हो विशय काय खबर ना, मादईचो विशय खबर ना, मुलेचो विशय खबर ना, कोलाचो विशय खबर ना. त्या तांचे नाव जे आसा पळय ते आमी नेक्स्ट व्हिडिओ जो रिलीज करतले सगळ्यांचे तातूंत आमी उघड करतले. आतां सध्या उघड करना. एकूण तांचो स्टँड जो आशिल्लो तो तांच्यांनी क्लियर केलो. ऑन मादई, ऑन मोले, कोल ह्या सगळ्या विशयाचेर तांच्यांनी क्लियर केलो. ज्या टायमार गोंयांत काँग्रेस पार्टी मादई जागोर करता, मादई जागोर कित्याक करता? लोकांक जागृत करपाक लागून अशें म्हाका तरी दिसता. आता जागृत करप म्हटल्यार कितें? मादई वाचोवपाक लागून जागृत करप की आपल्याक मतां दिवची म्हणून जागृत करप हो म्हाका अजून तेंचो आतां कळना जाला. कारण काल दिनेश गुंडूराव जो प्रभारी आसा गोंयचो, इन्चार्ज गोवा डेस्क काँग्रेसीचो, जो बेंगलोरचो आमदार आसा काँग्रेसचो, आणि जो मनीस मादई डायवर्ट जावची म्हणून बेंगलोराक आंदोलन करता, तो मनीस गोंयांत येता आनी सांगता की एव्हरी पॉलिटिकल पार्टी आणि एव्हरी स्टेट हॅज रायट टू फायट फॉर देअर रायट म्हणून. तशें जर आसा आनी तूं जर मादई डायवर्ट करपाचें उलयता कर्नाटकान जाल्यार हाव डेर यू कम टू गोवा. आनी जर तूं गोंयांत येता आसत जाल्यार तुवें क्लॅरिफाय करूंक जाय आशिल्लें काँग्रेस पार्टीचो स्टँड. आमकां एक खबर आसा, भारतीय जनता पार्टीन मादई विकपाक काडल्या हें सगळ्यांक खबर आसा. म्हणजे आमकां आतां अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी कडेन कसलीच ना. गोवा आसत, कर्नाटक आसत, केंद्र आसत, तिनूय जाग्यांचेर जर पळयलें जाल्यार पारडो भारी जर कोणाचो आसत जाल्यार कर्नाटकाचो आसा. केंद्र जर कोणाच्या वटेन जर आसा जाल्यार कर्नाटकाच्या वटेन आसा, गोंयच्या वटेन ना. आनी ताका लागून जर फुडें बीजेपी कंटिन्यू उरली, हांव फर्दर स्टेप येता, जर बीजेपी कंटिन्यू उरली जाल्यार मादई आमची गेली हेच आमी समजून घेवपाचें. हेच्या फुडें हांव तांकां शिटकावणी दिता, गुंडू राव जर गोंयांत येतलो जाल्यार विचार करून येवचो. कारण यू आर कमिंग टू डायवर्ट मादई. जे प्रकाश जावडेकराक आमी ट्रिटमेंट गोंयांत दिता पळय तेच्यान पास्ट ट्रिटमेंट आमी दिनेश गुंडूरावाक दितले. आनी हांव आज गोंयच्या काँग्रेस पार्टीक आव्हान करता की तांच्यांनी आपलो स्टँड क्लियर करचो. काँग्रेसी कडेन आनी कोण नाशिल्लो, युपीचो कोण नाशिल्लो प्रभारी दिवपाक लागून, तमिळनाडूचो कोण नाशिल्लो, वाय ओन्ली कर्नाटका पर्सन? कित्याक फक्त कर्नाटकाचो? हेजेच कारण अशें दे आर प्लॅनिंग. परत एकदा सांगता, सगळे हांगा आंदोलन चेपप आणि मादई डायवर्ट करप हे जशें बीजेपीचे षडयंत्र आसा तशेंच हे काँग्रेसाचे षडयंत्र आसा. ताका लागून हे दोन्ही राजकीय पार्टी, नॅशनल पार्टीज ज्यो आसा पळय हेंचो आमी निशेध करता. आणि परत एकदा हांव सांगूंक सोदता, दिनेश गुंडूराव बिफोर एंटरिंग गोवा नेक्स्ट टायम बी केअरफुल.